कुडचडे लायटीची बिलां चड आयिल्ल्यान थळाव्यांनी कागाळ करपा खातीर कुडचडेच्या वीज खात्याच्या कार्यालयात भेट दिली। पयलीं चडांत चड 2000 रुपया सकयल बिलां येतालीं, पूण आतां तीच बिलां 6 ते 7000 रुपया येतात। सोलाराचो वापर करपी लोकांक लेगीत 8000 रुपया बिलां येतात। खंय कांय जाणांनी तर बिलां भरपा खातीर आपले भांगर सुद्धा विकला असो दावो थळाव्यांनी केला। सरकारान बेगोबेग कारवाय करची आनी हातूंतल्यान सुटका दिवची अशी थळाव्यांनी मागणी केल्या। सगळे आमगे सिव्हिली आणि एक घरातलो एक मनीस कंपल्सरी त्या कोर्स अटेंड जावपाचो आणि मीटर कसो शिकप तो तेजेर कितें तोडगो सरकारान 90% लोकांक हे कळपाक नाय बिल कशें ते जाय आमगे ओल्ड वडे माटीगर आसले आमी कॉलेज केले आनी मीटर काडपाक लागले पेन्शन मीटर काडून गेलोय बी डिपार्टमेंटान आतां म्हयन्या वयल्या बिल येता म्हाका मीटर किती करपाक ऑनलाइन डिस्कनेक्शन किती करपाक पडटलें मीटर काडून गेलो लाईट केलो टीडी झालं गोंयांत वन ऑफ द फर्स्ट फॅमिली ज्यांच्यानी सोलर घातला 11 केवी प्लांट घातला सोलर 11 केवीचो 11 केवी प्लांट सोलर घातला आनी आमगेलो जेन्ना पॉवर मिनिस्टर आसलेलो आमगेलो पात्रांव तेन्ना तेका व्हरोन म्हागे सासपायक व्हरोन अवॉर्ड दिलेलो तेका पयरच्या म्हयन्या सोलर घालून 8000 रुपया बिल येयला। सोलर घालून एक्चुअली सोलर घालता गव्हर्नमेंट पयशे दिता म्हळ्यार गव्हर्नमेंट तुका सबसिडी न्ही मागीर तुगे ऑन ग्रीड वयता न्ही युनिट एक्स्ट्रा गव्हर्नमेंट घेवन तुका पयशे दिता पूण एका एक म्हयन्या 8000 रुपया सोलर घालून बिल येयला। सूर्या मिस्टेक अचानक जर इतली बिल म्हाका फ्लॅटांत येवपाक लागली 8,000 रुपया म्हाका कांय इंडस्ट्री ना कांय ना दत्तराज म्हाका मेळवा म्हणून तूं जालें हें जॉयन जावपाक कारण म्हाका हें जालें आज हांवें 7-8 भरले काल भरले जाले परत 4,000 हांगा भरपाक लायले इंजिनियरान 1,000 घेतलो मागीर टायपिस्ट करपाक तेणी 3,500 घेतले 350 घेतले म्हळ्यार हे भरून हांव 2,000 खर्च केलो आनी 2 दिसान लीव काडून रावलो मागीर इतली बिल आमी पयशे हाडप खंयच्यान भरप खंयच्यान पगार येतलो जितलो गव्हर्नमेंटान तेजे भर घेवपाक जाय न्हू आतां गव्हर्नमेंट आमगेलो रे पूण आमकां खावपाक लागला आतां अशें दिन म्हणटा ते अशें दिन गरजेचो अभियान आनी कितें हे आमी काम करून थकले पळय लोकांनी आमी पयलीं कंप्लेन करताले हें करता तें करता म्हणून आज आमचेर हें ऑपोजीट येयला आनी 4,000 भरले परत भरपाक लायले म्हाका आतां टोटल कितले टोटल म्हाका आतां 15,000 भरले लायटी बील धरून सगळे आनी पयलीं मिटरूय बरें हाडले ते फिरताले घुंवताले पळय ते मिटर सारकेले हे डिजिटल मिटर आमकां कोता येवपा न्हू आनी स्मार्ट मिटर हाडून सोदता ते आमचे हड्यार घालपाक सोदतात आतां एक्चुअली कितें लायटीची एज पर द जीआरसी प्रमाणे इम्प्लिमेंट जाल्ले आसा टॅरिफ जे आहा पयलीं KWHची रिडींग करताले पूण आतां कितें जालां 3 पॅरामिटर KW डिमांडाचे हें करता डिमांडाचे कितें करा लोड लोकांना वाडलेलो आसा सँक्शन लोड आसता तो कमी आसता आनी यूज करता तो डिमांड जास्त करता आनी ताका लागून तांकां खुबशीं जाणां मॅक्झिमम म्हाजे कडेन नॉलेजी प्रमाणे येयल्ले प्रमाण खुबशीं ते तेंचे एनर्जी चार्जीस तांकां पेनाल्टी पडटा आनी ताका लागून तेंची बिलां वाडटा आमी खुबशीं जाणांक ते केसीस म्हाका 100 एंड मोर दॅन 100 150 लोक अशे येयल्ले तेंचे क्लियर जाल्ले आसा तेंची इन्क्रीज ऑफ लोड करून ती क्लियर केल्ली आसा थोडी कितें आसा KVH आसा पळय KVH पॅरामिटर सो एक्चुअल रिडिंग्स आनी जो मोटर जो आहा जो इंडस्ट्री बील कितें आसता तो मोटर तो युसेज म्हळ्यार खंय तरी वेस्ट जाता तो काउंट जाता आनी त्या रिडिंगाचेर आमी तांकां बिल करता ताका लागून ते म्हाका ते बिल खूब जाणांक पेटल पूण तीं आतां खुबशे जाणांनी कॅपासिटर जावं हें चेंज करून इम्प्रूव जाल्ले सो म्हाजे हिसपान ते थोडे जाणांक तरी पूण अजून आसा ग्रीवन्सी येता हे नाशें ना खुबशे येता पूण आमी तांकां ते एज पर द जीआरसी प्रमाणे जे जॉयंट रेग्युलेटरी कमिशन टॅरिफा प्रमाणे आमी बिल करता आमी आनी जे मिटर आमचे मिटरींग कितें आसा फॉल्टी आसा आमी इमिडिएटली ते रिप्लेस करून तांकां सॅटिस्फाय करता